Hi, I'm Father James Kubicki, and I have a question for you today. Do you wear a brown scapular? You know, that little piece of brown wool that you wear around your neck. We're celebrating a feast today in honor of the woman who gave the first brown scapular to the Carmelite order over 700 years ago. She's the Blessed Mother, and today we honor her under her title, Our Lady of Mount Carmel. Carmel is a high hill or mountain in Israel, and it's where a group of men gather to dedicate themselves to the Blessed Virgin Mary and to live a life of prayer and penance. Carmelite priests, brothers and sisters, and lay people have followed their example ever since. Here's what the Carmelites themselves said not too long ago about the brown scapular. The scapular finds its roots in the tradition of the order, which has seen in it a sign of Mary's motherly protection. It has, therefore, a centuries-old spiritual meaning approved by the Catholic Church. It stands for a commitment to follow Jesus, like Mary, the perfect model of all disciples of Christ. The Blessed Mother teaches us, 1, to be open to God and to His will, shown to us in the events of our lives. 2, to listen to the Word of God in the Bible and in life, to believe in it and to put into practice its demands. 3, to pray at all times, as a way of discovering the presence of God in all that is happening around us. 4, to be involved with people, being attentive to their needs. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. गायन घेऊया A15 पेज नंबर 7 A15.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी खेरीत भाशेन परब समोरुमतांव कार्मेल सायबिणीची आमी कार्मेल दोंगरावेली बागयो धांकवर्माची परब समोरुमतना आमचे मोदें आमच्या ह्या गांवांत क्लॉयस्टेड कार्मल सिस्टर्स आसात तांकां सगल्यांक आमी उगडास करुया. तांचो उगडास करतना देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून तांणी ह्या मोठांत रावतना सगल्यां खातीर ती मागणी करतात. दिसपुटी आपल्या जिवितांत उदीक आनी उदीक देवाक अणभवूंक तांकां कृपा मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच सगळे जे याज्ञीक भाव संस्थेन आसात कार्मल फादर्स हेय आमच्या भावां खातीर आमी मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून हो बरो वावर देवाचो ताणें उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितांत करूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज दिनवासून देवाक भेटयता कार्मेलिना सिक्वेरा सगल्या देण्या पासत आपल्याक जी देणी भेटल्यान ताचे खातीर देवाक दिनवासता. भाव भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन आमच्या मिसान मागुया आमच्या आमदारां पासत जायते आमचे आमदार गोंयच्या उदरगती खातीर ते वावुरनात. आपल्या जिवितांत स्वता ते स्वार्थी जाल्यात आनी अशें करून गोंयची सगळीं निसणटणांक वस्तू पावतात ते वस्तूंक तेंको दिवंक ते फुडें सरल्यात. भोव करून कुसियेंस नासलेले पारी ते चलतात. एका पक्षाक तेंको दिवंक आपल्या जिवितांत ते वावुरतात आनी आपल्याक देवान कार्य दिलां तें कार्य बरे तरेन करूंक ते विसरतात. तो तांची मनां उजवाडाय उदीक आनी उदीक बरे तरेन आमच्या ह्या गोंयच्या राज्या खातीर ते वावरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. मनशां मुखार तुमी म्हाका पोरगोटी नाकात अशें जेजू म्हणटा, पूण देवाक ताचे बरेपणा खातीर मनीस जायते फावटी ताका मेळूंक वेता. हें बरेपण ते मनशाक मेळ्ळ्या उपरांत मनीस देवाक विसरता. जेजून जायते बरें पोरजे खातीर केलें, पूण मनीस आखरेक त्याच बरे वावराचो फोड विसरून त्याच जेजूक ताणें खुर्सार खिडायलो. आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं हें जेजून आमकां सोडवून फावो केली. आमी दर दिसाक ह्याच जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत कोश्टांतल्यान उदीक आनी उदीक ताका परगोटूंक आमी वावरूंक आमकां मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. काळजांतन दूख दवरतल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतको तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर आमचे खातीर विनवती करच्या. तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भू व्हडत्या बापा, आदल्या कोरारान कार्मेल दोंगूर तुवें प्रवाद्याच्या मुण्यारपणान नांव वाडलोय आनी नव्या कोरानान तुज्या पुताच्या माय मारीच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राचूच चलयता सासणाच्या ससनांक. मिकायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जी कोण खोटेपणाक चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा. फातें फुटना फुडेंच ती तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां बाटांची आशा दवरतात आनी ती चोत्तात. तशेंच घरां बोडान व्हरतात, घराक आनी दोनयाक बरोबर आपणाचे आधीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी तांचें आसलें नासलें काण व्हरतात. म्हणटच सुरेस्पोर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजितां त्या वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना. तकली वयर काडून तुमचें चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केळूंक गीत रोचतलीं, विलापाचें गीत गावून म्हणटलीं, आमचें सगलें काण घेतलें, म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो, आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमचीं शेतां बाटां लूट मारतल्यांक दिल्यांत. देखून सौरेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. परतून म्हणुया, गरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सौरेस्परा इतलो पयस रावताय, आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय. नुस्त्यांचे गोरव गरिबाक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाडबुदीक तो सांपडटा. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपसुवार्थी मनीस सौरेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चडटा. म्हाका तो खंयचो कास लायतलो, देव आनी खंय रे, असलीं चिंतनां घोळटात ताच्या मनांत. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. लबाड्यो आनी जुलूम इतलेनूच ताचें तोंड बोल्लां. ताचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेपण. लोवयां मोदें दोडयेक रावता, लिपचोरयां आनी नेण्ट्यांक जिवेची मारता. निराधारी खंयच्यान आपल्या चोपक्यान पडटलो, ते दोड्यांक तेल लावून तो पोलियोनूच आसा. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुखां तुवें देखलाय. तूं तीं पडयताय आनी तुज्या हातान घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्या हातान सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. जबाब, गरिबांक विसरूं नाका देवा. उडगार. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार. आपले वेगींत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेगींत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्विस्पो तुमचे सवे असो. माते बाप पोरमणे शिशु क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेव तुमचे भायर सरले
आनी जेजूचो घात कसो घेवचे ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण जेजू ते समजून थंयचो कोड चल्लो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो, म्हजे अपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो बाबाड चोर राष्ट्रांक परगोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना, स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बॅट मोडचो ना, आजून 2 वर्ती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो बोरवाचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. जेजून सगल्यांक बरीं केलीं, पूण आपणाक परगटू नाकात म्हूण ताणें हुकूम घालो. कित्याक जायत बाबा भयणीनो? कित्याक देवाचें राज दुसऱ्यांक जेन्ना परगडटात तेन्ना जायते आमकां दुसरे नोसायेन भरून आमचो जीव प्राण घेवंक सोदतात. आनी हाका लागून जायते फावटी देवाचें राज परगडटा आसतना आमी तें परगटूंकूच भियेता. जायते फावटी आमी जें कितें वाचता दर दिसाक देवाचें उतर हें आमच्याच शेजार सामाऱ्यांक, आमच्या इश्ट मित्रांक आमी तें सांगूंक जायते फावटी फाटीं सरता, हांकडेता. जेजू आज आमकां उगडास करता. आपल्या शिसांक तो ह्या उतरांनी पाचारता. बरयलोलें आसा तें घोडच्याक आपणाक परगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. कित्याक जें कितें देवान आपल्या पुता विशीं थारायलोलें तेंच घडोवंक पूर्ण जावंक गरज आसली. हेका लागून जेजू दर दिसाक आपणाक दिल्लें कार्य करीत आसलो. काय बरें इसायास प्रवाद्यान भावनो हें बाकीत केल्लें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो, म्हज्या आपुरबायेचो. देव बाब आमकां सगल्यांक बावतिस्मा वरवीं वेंचून काडटा. जसो जेजूक ताणें वेंचून काडलो, आमकांय आपल्या आपुरबायेचीं भुरगीं करता. आमी दर दिसाक ह्या देवाक ओळखूंक गरज, दर दिसाक देवाची तूस करूंक गरज, दर दिसाक आमी देवाक आमचे जिवितांतल्या वेव्हारांत आमी परगटूंक गरज. आमी जायते फावटी ह्या देवाक विसरता. जायते फावटी आमचें जिवीत दुसऱ्या वस्तूंचेर वेता, संवसारी बोडाचेर आमी पातयेता. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा ताचो ताळो रस्त्यांचेर, इसायास प्रवादी म्हणटा ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना, स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बॅट मोडचो ना. भाव भयणीनो, म्हणटकूच खिरीत भाशेन स्वता खातीर जेजून आपलो ताळो उबारलो. कालच्या दिसाक आमचे विधानसभेन स्वता पासत आमकां 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स नाकात म्हूण आमचे थोडे आमदार बोबाड मारताले. दुसरे आमदार हांसून फकाणां जाल्ले भाशेन बाबा भयणीनो ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. कित्याक जायत? कित्याक पयशांचो तांकां हाव मेळ्ळा. ताव मेळ्ळो म्हणटकूच ते आपल्या जिवितांत बाबा भयणीन दुसऱ्यांक आनी पडयनात. जेन्ना दुसऱ्यांचे सवें तांणी अदीक आनी अदीक अत्याचार करपाचें येवजिलां, निसंटण करपाचें तांणी मन पयल्योच मांडण्यो काडल्यात जाल्यार बाबा भयणीनो ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टा वयर सगळ्यो मस्कऱ्यो जातात. आनी बाबा भयणीनो फकाणां कशीं ते दुसऱ्यांक चिड्डून दुसऱ्यांच्या स्वताचेर, दुसऱ्यांच्या हक्काचेर आड वेतात. असलें करता आसतना देव पळयता आमकां सगळ्यांक. आनी देव भाव भयणीनो जायते फावटी आमच्या ह्या संवसारान आमी केल्ल्या अत्याचाराचेर आपुणूच न्हीद पाटयता. आनी ही न्हीद येतली आमकां, कित्याक गोंय आमचें एक माणकुलें गोंय, कित्याक देवान मागलेलें तें गोंय. म्हणटकूच आमी मागुया आमच्या मनाच्या उजवाडा खातीर. अदीक आनी अदीक तांणी समजून घेवंक. एकलो थंय म्हणटालो म्हज्या बोडाचेर हांव पातयेतां, हांव जाणा हांव कितें करतां तो. भाव भयणीनो, आमच्या बोडाचेर आमी पातयना, देवाच्या बोडाचेर आमी पातयता. कित्याक देव जावन आसा सर्व दोनी आमच्या जिविताचो.
देव जावन आसा दोनी हे सृश्टीचो, देव जावन आसा दोनी आमच्या जिविताचो. जेन्ना मनशाचें गर्व वाडटा तेन्ना मनीस आपल्याक पुरगुटूंक मुखार सरता. कार्मेल दोंगरार बावळीनो सायबीण माय दिश्टी पडली आनी दिश्टी पडून किरीत भाशेन आपल्या शिसांक आनी पाटलावदारांक तिणें विनोती केली, तुमी सदांच म्हज्या पुताचो पाटलाव करचो, सैतानाचेर आड झुजचे, वायटाचेर तुमी झुजून बेतीन तुमच्या गोड्यांत तुमी घालचें. कसलेंच वायट विघ्न तुमचेर येवचें ना जेन्ना तुमी हे बेतीन तुमच्या गोड्यांत घालतल्यात. म्हणटकूच म्हज्या पुताचो आसरो तुमी सोदतात तेन्ना वायटाचेर झुजूंक ओदीक तुमकां शक्ती मेळटली. आमच्या जिवितांत जेजूक आमी परगटूंक तयार आसूं. आमच्या जिवितांत जेजून आमकां दिल्ल्यो आज्ञा दुसऱ्यांक आमी सांगूंक, आमच्या जिवितांत जेजूक ओदीक गोबाय जावंक आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी कृपेन सायबीन दिल्ली येवजणे प्रमाणे तोच देव आमचो सुरवंडार म्हूण आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांनी पडून आपलें जिवीत बदलूंक तांकांय कृपा मेळूं आनी आमकांय कृपा मेळूं म्हूण ह्या मिसान कोतकोत्यान सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. म्हज्या बाबुलें म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखाली म्हणणे आमच्या नाके पोटीत सुरक्षा लावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचे भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूर म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारीचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनबाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता, सर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोनीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो.
ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार तांचे वाकाणीक आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचे हे रगत. पातकांचे बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. बापाजीच्या मरणासान पुनव शिवणपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सुरतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गुणी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकता. आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धरून तांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं.
माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्यात हांवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D40 पेज नंबर 69. D40. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस सोदीक बरो आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. कार्मेल सायबिणीच्या नांवान तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडूं आनी किरीत भाशेन सायबिणीचे मजूतीन देवान तुमकां राखून सांबाळूं म्हूण आमी आज किरीत भाशेन तुमचे खातीर मागता. सर्वेस्पो तुमचे सव्या सूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.